देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाच्या इश्टानो, आयज भारताची पवित्र सभा भाग्यवान तोमासाची दोबाजीक परब संभ्रमता. आमचे आदले परंपरे प्रमाणे 12 मदलो एकलो जेजूचो शिश्य तोमास भारताच्या दक्षिण वाठारांत आयलोलो आनी ताणें 7 इगोर्जो वा क्रिस्ती समुदाय स्थापलोल्यो. सोम्याचेर दुबाव धरपी तोमास इतलो पयस आपलो गांव सोडून कित्याक हांगा आयलो हाची जाप भोव सोंपी. सोम्यान ताका दिलोली खात्री. तोमासाच्या भावार्थाची उच्चारणी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. तोमास पुरावे सोदताले पूण तातूंत कांय अजाप ना. एक मेल्लो मनीस परत जिवंत जाला म्हूण मानून घेवप तितलें सोंपें नासलें. तेन्नाच्या काळार नासलें आनी आयच्या विज्ञानीक काळार सोयत ना. तरी जेजू ताचे सोरशीं येता आनी आपले हात ताका दाखयता. ताची देख घेवन हेरांक तो ओतनासतना आपणाचेर भावार्थ दवरूंक शिकयता. म्हाका पळयनासतना जो म्हजेर भावार्थ दवरता तो खरेंच भागी म्हणटा समी जेजू. आमच्या देवाक मनशा सोयबाची कसलीच मीतमेर लागना. जे मनीस करूंक शकना तें देवान करूंक जाता. जेजूचें पुनर्जीवनपण हाचो एक व्हरतो पुरावो आनी जेजूचेर विश्वास दवरूंक आमकां खात्री दिता. आमची काळजां आनी मनां उगडून सदांच ताची खुशी पाळुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.